नमस्कार. आयच्या डिबेटात तुमकां सगळ्यांक येवकार आनी विशय आसता ट्रॅफिक सेंटिनलाचो. आमी सदांच म्हणटात की पुलिसेची प्रत्येक येवजण जर यशस्वी जावपा जाय जाल्यार तांकां नागरिकांचो सहभाग जाय आनी एक अशी येवजण जातूं भितर नागरिकांचो खूब सहभाग जाला आनी तितलोच तो वादग्रस्तय जाला. कितें बरोबर कितें चूक आनी मुखार कशें वचपाचें हाजेर आमी भासाभास करतात. चार मानेस्त बरोबर पयलीं आसात ते म्हळ्यार पत्रकार आनी जाणी रस्तो सुरक्षे विशीं पर्सनल मळार खूब काम केलां ते वासुदेव पागी, स्वागत तुमचें. दुसरे आसात गोंय पुलिसेचे ज्येश्ठ अधिकारी DYSP धर्मेशबाब आंगले, जे ट्रॅफिकाच्या हाजेर आमकां खूब शिस्त लायतात दर दिसा आनी आमकां आवडटा, खूब जाणां आवडनासत. तिसरे आसात म्हजे बरोबर गोवा रोड सेफ्टी फोरमाचे कन्व्हिनर दिलीप बाब नायक, स्वागत तुमचें. आनी चवथे आसात मार्ग ह्या संस्थेच्या जी फाटली कितलींशींच वर्सां गोंयांत रस्तो सुरक्षे विशीं कार्य करता शिरीषबाब लवंदे, स्वागत. शिरीषबाब, सुरवात तुमचे कडच्यान करता. तुमी तुमची संस्था इतली वर्सां काम करता आनी आज जेन्ना पुलीस लोकांक इनवॉल्व करून अशी एक येवजण चालीक लायतात जंय ट्रॅफिक वायोलेशन्साचेर बरोच चाप बसता, तुमकां ऑब्जेक्शन कितें? जवाब कॉन्सेप्ट इज हो जो आसा ताजेर आमचो वाद ना. वाद आसा आमचो इम्प्लिमेंटेशनाचेर आनी ताका कारणां आसा. कारणां अशीं सांगूंक सोदता की सेंटिनल जें आसा ताजी गोंयान जे कंडिशन्स आसा ताका ताजी आतां गरज ना. कारण गोंयान सद्या ट्रॅफिकाची जर रस्ते आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर जर पळयत जाल्यार इतलो सामको चावस म्हणटा तो आसा की लोकांक खंयच्यान वचप आनी कितें करप तें कांय कळना. दुसरें म्हजो मेन पॉयंट आसा की गोंयान सायनेजीस ज्यो आसात त्यो खंयच सारक्यो ना, सामक्यो. तुमी खंय वतात, आमी ट्युरिस्ट प्लेस म्हणटात ताका, गोंय हें ट्युरिस्ट प्लेस, पूण आज हांवें पयलें काय ट्युरिस्ट एके कडेन रावतात की 2 समज बायपास काडिल्लो आहा थंय सायनेज ना. तो म्हणटा खंयच्यान वचप ताका कळना. मडगांव वचपाक जाय, खंयच्यान वचप तो विचारता कोणाकूय रावून. थंय रावलो काय ना दुसरे येतात आनी तेंकतात, थंय हें जाता. सो ह्यो गजाली ज्यो आसात त्यो पयलीं जर जाग्यार घालत जाल्यार सेंटिनल जें आसा तें बऱ्या तरेन चलतलें. नाल्यार तातूंत कितें जाता पळय, सेंटिनल आतां जें लायलां तातूंत खुबश्यो गजाली तातूंत हें जावंक शकता. एक म्हणटा तें लोकां मदीं आतां आमी आयकलांत एकमेकाचेर झगडी जावपाचो प्रकार जावंक शकता, हाजे फुडें चड जावंक शकता, किंवा दुसऱ्याचेर राग काडपा खातीरूय कितें करपाक ह्योय गजाली जावंक शकता. अश्यो खुबश्यो गजाली जावंक शकता. ओके. दिलीप बाब, तुमी तुमच्याय फोरमान हाजेर ऑब्जेक्शन्स रेज केल्यात. तुमी लोकांचें पार्टिसिपेशन मागतात, पूण जेन्ना पुलीस लोकांचें पार्टिसिपेशन घेतात तेन्ना तुमकां ऑब्जेक्शन कित्याक? आमकां बिलकुल ऑब्जेक्शन ना. आनी आमचो जो स्टँड आसा तो प्लस आनी मायनस दोनूय आसा. थोडक्यान हांव पयलें बरें सांगता. आनी ही बरी येवजण आसा ट्रॅफिक पुलिसांनी चालू केल्ली आसा. आनी परहॅप्स म्हाका दिसता आय एम द फर्स्ट पर्सन टू टेल DGP टू स्टार्ट ट्रॅफिक सेंटिनल. कारण हांवें एक दिल्लीची DGPची बायट पळयल्ली आनी तो नंबर बी पळयल्लो आनी तेन्ना सांगलें हांवें, सर गोंयार अशें कित्याक करना चालू काय म्हणून. आनी विथ टायम चालू केली. हेचे स्लोली आनी शुअरली बरे इफेक्ट आमकां दिसतले. तर ट्रॅफिक सेंटिनला खातीर लोकां मदीं एक वॉयलेटर जे फ्रीली जे वॉयलेशन करता तेंचेर खंय तरी एक लगाम लागतलो, तेंच्या मनान खंय तरी भंय लागतलो आनी एक बरें हें जातलें. आनी पब्लिकान ती पॉजिटीव पळोवं येता जे पब्लिका मदीं जशें लवंदे बाबान सांगलें की लोकां मदीं झगडीं जातलीं स्किमी खातीर. हांव म्हणटा लोकां मदीं झगडीं मिटतलीं स्किमी खातीर. कशी काय म्हणल्यार एक हांवें डेजिग्नेटेड पार्किंगान म्हाजी गाडी दवरल्या, कोण येता आनी भायर दवरता, आनी जेन्ना हांव येता म्हाजी गाडी काडपाक पळोवपाक तेन्ना म्हाजो टेम्परेचर वाडटा, म्हाजो स्ट्रेस वाडटा. सो आतां म्हाजे कडेन कितें तरी समथींग आय गॉट इन माय हँड. कारण पुलीस सगळे कडेन आसना, CCTV सगळे कडेन आसना. आय कॅन क्लिक हिज फोटो, आय कॅन काम डावन माय सेल्फ आनी त्या नंतर तो येता आनी हें जाता. दीज आर द पॉजिटीव सायड्स ऑफ द स्कीम. नेगेटीव सायड म्हाका कितें दिसता, ज्या तरेन ही इम्प्लिमेंट केल्या ह्या स्टेजीचेर ही नाका आशिल्ली. इट इज लायक अ सर्जिकल स्ट्रायक ऑन द पब्लीक. आनी हे सर्जिकल ऑपरेशन चड कोणाचेर काय म्हणल्यार टू व्हिलरांचेर. बाकीच्यो कांयशी गोश्टी हें करचे पयलीं पळोवपाक जाय आशिल्लो सरकारान. जसो एक दोतोर सुद्दां ऑपरेशन करतलो जाल्यार तो खुबश्यो पयल्यो ट्राय आवट करता आनी फायनल कांयच चलना जाल्यार तो तें ऑपरेशन करता. तर आमकां सगळ्यांक खबर आसतली डेकेड ऑफ एक्शन फॉर रोड सेफ्टी 2010 to 2020. ताज्या भितर 4 E's आयडेंटिफाय केल्ल्यो.
फर्स्ट ई फॉर एज्युकेशन, ई फॉर इंजिनियरींग, तिसरी एनफोर्समेंट आनी चवथी आसा ती एमर्जन्सी केअर. ह्यो जर बरे तरेन इम्प्लिमेंट करत, जशें लवंदे बाबान सांगलें हांगा सायनेजीस ना, सारक्यो सायनेजीस ना. ही सेकंड ई फॉर इंजिनियरींग, ही सपोज प्रॉपर सायनेजीस, प्रॉपर रोड मार्किंग सगळें आशिल्लें न्ही, जाल्यार आयज ही केअर घेतलेली इंजिनियरींग. सेकंड ई फर्स्ट ई फॉर एज्युकेशन, लायसन दिवचे पयलें सपोज एज्युकेशन प्रॉपर दिल्लें ड्रायव्हरांक, जशें मोटर व्हेकल एक्टान सिलेबस आसा, नॉलेज ऑफ द सायनेजीस, नॉलेज ऑफ रोड मार्किंग, नॉलेज ऑफ रुल्स ऑफ द रोड, हें कांय दिनासतनाच लायसन दिल्लें जाता. सो पयली ई फेल जाली आमची, तुमी म्हणला तशें दुसरी ई फेल जाली. तिसरी ई पुलिसांचो फूल रिसोर्सीस यूज करपा जाय, पुलिसाचे इनोवेटीव वेज येवपा जाय पुलिसां भितर. आनी जेन्ना तुमकां दिसलें तिनूय ई आसा त्यो फेल जाल्यो, देन यू कम फॉर समथींग लायक दिस ट्रॅफिक. ओके, कितें लवंदे बाबान सांगली ती गोश्ट हे सायनेजीस ना आनी बरोबर आसा, त्रुटी आसात. हेजो अर्थ कितें, आमी अशे इनिशिएटीव सुरू करचेच ना काय कितें. पण आयज आमकां एक हे मेळ्ळा, DGPन एक सर्क्युलेट केला, डेटा सर्क्युलेट केला. 21% आतां आंगले बाब सांगतलो तुमकां, 21% म्हणजे अपघात देंवलात, फेटल एक्सिडेंट जाताले ते देंवलात. इट्स अ बीग थिंग. गोश्ट आयली मागीर झगड्यांची. आतां तुमकां दिली बाबान सांगिल्ल्या प्रमाणे झगडे पयलेंय बी जाताले, पयलीं जायनाशिल्लें काय कितें, पण आतां एविडन्स मेळटात. परत सायनेजीस विशय सांगता, सायनेजीस ना म्हणजे आतां हेल्मेट घालपा सारको विशय, नो एंट्री वचपा सारक्यो गोश्टी आसात, त्या गोश्टीन आमकां सायनेजीस इश्यूच येना. हांव खंय तरी त्रुटी आसतल्यो, पूण खंय तरी सुरवात जाला, इट इज गुड थिंग. आनी म्हणटाले न्ही आमी, आनी ऑब्जेक्शन कोण हाडटात, जे वायोलेशन करतात तेच ऑब्जेक्शन हाडटात. म्हणजे ते ऑब्जेक्शन हाडटात म्हणून की आमी सुदारणा घेवप ना काय कितें. म्हाका ते डिपार्टमेंटाचा बरो स्तुत्य उपक्रम दिसता. आनी म्हत्वाची गोश्ट म्हणजे कशें जालें न्ही, ना लोक हें आसा म्हणजे कॅमेराचेर उलयतात आनी सोशल मिडियाचेर, फेसबुकाचेर, वॉट्सॅपाचेर, ग्रुपाचेर बी सामकें तुटून पडलें हें टिका करतात. म्हणून कितें जालें, कशें आसा विद्यार्थ्यांनी पेपर बरोवप आनी तेमीच तपासप, अशा प्रकारचो हें जालो. सुदारणा ही सुरवात जाला. आनी सेंटिनल म्हणजे एक प्रकार अशें जालां तें की समाजानच एक वाहतुकीची एक सुरक्षे वाहतूक जी हें आसा, एक शिस्त लावपाची जी जबाबदारी घेतला, असो तेजो एक सरळ अर्थ जाता आनी तो जावचो. 2-3 म्हत्वाचे मुद्दे. पयली गजाल म्हळ्यार तांणी हें काडलो की सगळ्यांत चड खार जो पडटा तो टू व्हिलरां पडटा. दुसरी गजाल जी आसा ती सायनेजींची. आनीक तिसरी गजाल जी आसा ती अल्टिमेटली आमी लायसन दितनाच जर खूब रावले जाल्यार ऑब्वियसली तो मनीस मुखार वचून वायोलेशन्स करतलो. सो एक वेगवेगळे पावंड्याचेर जी एक शिटूकसाण लागता, ती जर शिटूकसाण आमी वेवस्थे भितर हाडली जाल्यार घडये सेंटिनलूय बरे तरेन चलतलें आनीक चड इफेक्टिवली चलतलें. डोंट यू फील सो? सगळ्यान पयलीं लवंदे बाबा कडेन हें करता. तांणी सांगलें की सायनेजीस ना म्हणून. फुडें गेलो जाल्यार सायनेज ना. आतां हांव ट्राफीक सेंटिनलाचे सेलियंट फिचर्स पयलीं तुमकां सांगता. हातूंत भितर 10 तरेचे ऑफेन्स आमी दिल्ले आसा. ज्या ऑफेन्सा प्रमाणे तुवें जर गुन्हो केलो जाल्यार तुका आमी चलन करता. नंबर 1, ड्रायवींग अगेन्स्ट फ्लो ऑफ ट्राफीक, म्हणजे नो एंट्रीन तुवें गाडी घालप, हाका सायनेजीची गरज आसा. पार्किंग ऑन फुटपाथ, झेब्रा क्रॉसिंग, हाका सायनेजीची गरज आसा. ट्रिपल रायडिंग, हाका सायनेजीची गरज आसा. दीज आर थिंग्स वीच आर नोन टू एवरीबडी. इम्प्रॉपर नंबर प्लेट सारकी घालपाची, हाका सायनेजीची गरज आसा. विदाउट सीट बेल्ट, हाका हाची गरज आसा. विदाउट हेल्मेट, युजींग व्हेकल विथ टिंटेड ग्लास. आतां हे जे पळय ऑफेन्स आसा, हे ऑफेन्सा प्रमाणे जर तुवें गुन्हो केलो ऑर वायोलेशन केलें जाल्यारूच आमी तुका चलन करता अंडर ट्राफीक सेंटिनल स्कीम. दीज आर द ओनली थिंग. आतां त्या भायर व्हिडिओ क्लिपिंग जे पळय आसा, रेड लायट जंपींग, डेंजरस ड्रायवींग अँड युजींग मोबायल वायल ड्रायवींग. आतां हे जे पळय हांवें तुमकां वायोलेशन्स दिल्या हातून सायनेजीक आनी हाका कांय संबंदूच ना ह्या ऑफेन्सान. दीस इज हाव यू ड्रायव्ह. म्हणटा की बेजीक गजाल, बेजीक शिस्त. ओके, हाका सायनेजीस. वी आर नॉट कन्सर्न ह्या हातून तुवें पार्किंग एंड नो पार्किंग एंड गाडी लायली, हे हातून कवर जायना. सेंटिनल इज ओनली अबाउट हाव यू ड्रायव्ह. तुजें ड्रायवींग कशें आसा त्या प्रमाणे आमी ताका चलन करता. दीस इज द फर्स्ट बेजीक थिंग. सेकंड, हेल्मेट आमी जेन्ना आमचो स्टडी केलो, स्टडीचेर आमकां कळ्ळें की 75% ऑफ द
पीपल हू आर डायंग, जे लोक मरता फेटल एक्सिडेंट जावन, दे आर टू व्हिलर रायडर्स. आनी आमी जेन्ना हेल्मेट रूल इम्प्लिमेंट केलो, मॅक्झिमम हायवेचेर आनी सिटी एरियान दोनी कडेन आमकां हेल्मेट न घालणारे लोकांची डेथ चड जाता हें दिसून आयलें. सो वी इन्सिस्टेड ऑन द हेल्मेट रूल. आनी ताका लागून तुवें पळयलां मॅक्झिमम रस्त्याचेर जेन्ना हेल्मेट्स आसा, इट इज अ प्रोपोर्शन की हेल्मेटाचेर तुका मॅक्झिमम वॉयलेशन्स येतलीं. दॅट इज हाव द वॉयलेशन्स हॅव कम. पागी बाबान सांगलें रिगार्डींग इनोवेटीव आयडियाज. पुलिसांनी पयलीं आपल्यो इनोवेटीव आयडियाज एग्जॉस्ट करूंक जाय. दीस इज वन ऑफ आवर इनोवेटीव आयडियाज. दीस इज समथींग डिफरंट फ्रॉम द अदर. आतां मान्य म्हाका की मॅक्झिमम लोकांक चलन पडटात. पुलीस हे ट्राफीक पुलीस चिमटो काडपाचें काम करता. चिमटो काडलो म्हणटकच लोक बोळ मारता. ओके, इन्स्टेड ऑफ दॅट तुमी तुमगेल्या सारके रावा. ऑटोमॅटिकली हे दीस ऑफेन्स वील नॉट बी रिक्वायर्ड. सेंटिनलाची गरज पडची ना. गरजे शिवाय तुमी पयले हेल्मेट घालनासतना भोंवता. कोणें फोटो काडून धाडलो म्हणटकच ताजेर तुमी वाद घालता. पळय, फॉर युअर इन्फॉर्मेशन पयलीं आमी फेसबुकाचेर आशिल्ले. ऑन फेसबुक ऑल्सो म्हाका वॉयलेशन्स येतालीं एंड पीपल वर आस्किंग आपणें वॉयलेशन धाडलां ताजेर तुवें कंप्लेन रजिस्टर केल्या काय म्हणून. पीपल वर आस्किंग. सो दीस इज नॉट अ न्यू थिंग. दीस वॉज गोईंग ऑन. हाज्या पयलीं हें चालू आशिल्लें. मागीर वॉट्सॅपाचेर केलें. आतां आमी एप बेस्ड करतात. सो हें चालू आशिल्लें. एंड फॉर युअर कायंड इन्फॉर्मेशन पागी बाबान एक्झॅक्टली सारकें सांगलां. 21% ऑफ द एक्सिडंट्स हॅव कम डावन. आतां दीस वी कॅनॉट ओनली एट्रिब्यूट टू सेंटिनल. फक्त सेंटिनलाक लागूनच हे देंवलें अशें ना. ओवरऑल प्रोसिक्युशन ऑन द रोड्स हॅव ऑल्सो हॅज गॉन अप. म्हणजे पुलीस स्टेशन तेय रस्त्यार देंवले, ट्राफीक पुलिसूय रस्त्यार देंवले आनी मॅक्झिमम प्रोसिक्युशन ह्या वर्सा जालें आमकां. ओके, ताका लागून आमच्या एक्सिडंटाच्या फिगरान वी फायंड अ ड्रास्टीक ड्रॉप फेटल एक्सिडंट्स. लास्ट इयर 333 जाल्ले, ह्या फाटी आमकां 268 डेथ्स जाले. सो इट इज अ कन्सिडरेबल डिक्रीज. वी कॅन सी इट विथ आवर ओन आयज. शिवबाब, हाव आर यू गोइंग? कारण एक तांचो मुद्दो हे आहा की बेजीक शिस्ती जर आमी ऑब्जेक्शन घेवपाक लागले, बेजीक शिस्तीकच चलान दिवपाक, जाल्यार मागीर कशें चलतलें? हांवें पयलींच सांगलां म्हजो कन्सेप्ट जो आसा इज अ व्हेरी गूड. ताका ऑब्जेक्शन ना. पूण जें कंडिशन गोंयांत आतां आसा तेन्ना आतां इम्प्लिमेंट करप बरोबर न्ही. जेन्ना तुमची इन्फ्रास्ट्रक्चर आज जो मडगांव किंवा ह्या रोड्सांचेर लेन्स ना, आमचे कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर ना, लोक खंयच्या खंय कित्या खातीर काडटा? कारण तांकां बेगीन पावपाक जाय, तांकां कांयच कळना. सो जेन्ना इन्फ्रास्ट्रक्चर जेन्ना रेडी जातलें सगळें, तेन्ना म्हाका दिसता सेंटिनलाची सुद्दां गरज पडची ना. तशें पळयत जाल्यार लेन्स जातल्यो, लोक एवरीथींग लॉ वील बी फॉलोड अशें म्हाका दिसता. कित्या खातीर आज सुद्दां इवन पार्किंग म्हणटात आमी. आज पार्किंग आमी पणजेन समज भितर सरले की पणजे भितर सरपूच म्हणल्यार हेडेक आसा आमकां. सो भितर सरल्यार तूं पार्किंग लिमाण तूं पार्किंग अशा जाग्यार करता जंय तुका हें जायना, थंय पार्किंग नो पार्किंग आसा थंय. थंय तूं लायता आनी तुका काम आसता तें काम करपाक जाय. सो ह्यो गजाली ज्यो आसा त्यो तांकां फोर्स करता अशें म्हजें मत. इन्फ्रास्ट्रक्चर आनीक इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय आनी डेवलप ते जावना, मान्य आसा. पूण इन्फ्रास्ट्रक्चर पूर्ण जातलें आनी मागीर आमी ट्रॅफिकेक शिस्त लायतली हें मातशें खंय तरी पडपाक जड वता. कारण दोन्ही गजाली बरोबर जावपाक शकता. बरोबर कांय प्रमाणे बरोबर जावपाक शकता. कारण कशा जी वाहतूक जी शिस्त आहा ती एक कल्चर शूड डेवलप. आनी डेवलपमेंट जेन्ना म्हणटात पळय न्ही, केवळ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट न्ही. डेवलपमेंट म्हणजे एखाद्या समाजांतले, एखाद्या देशांतले, राज्यांतले लोक कशे वतात, शिस्तीन कशे वतात. आतां एक उल्लेख करता. एक युरोपियन एक रायटर तो हांगा खंय भारतान भोंवलो आनी तेणें आपल्या देशान वचून भारतान वाहतूक वेवस्था कशी आसा तेजें बरेंच बरयलां. तो कितें म्हणटा जाणा, भारतान जर तुमी केन्ना वचत न्ही, बशीन वच जाल्यार तुमी पुस्तकां बी घेवन भोंवात. कारण तूं वाटेर वाचचीच पडटली. कारण टायम पास खूब मेळटलो. ट्रॅफीक जॅम आसतली. ट्रॅफीक जॅम कित्याक जाता? ते असले म्हणजे हें आसा पळय वायोलेशन्स ताका लागून जाता. मागीर जर 2 व्हिलरान वता, 4 व्हिलरान वता जाल्यार मदीं तुका हें दिसतलें कितें झेब्रा क्रॉसींग. गरज ना, रावपाची गरज ना, रावूच नाका. इफ यू स्टॉप यू विल बी बँग फ्रॉम द बॅक सायड. म्हणजे अशें त्यो सांगता. म्हणजे सी द परसेप्शन ऑफ द पीपल. म्हणजे हे आमी एकपण ही आमची बेशिस्ती समाजातली. हय, म्हणजे ते आमी साधन सुविधा आमी सुदारतले आनी मागीर तें करतले ना. शूड गो पॅरलल. ताच्या खातीर आमी एक हें केल्लें आसा. तुमी जाणा की मार्गान आतां इनिशिएटीव घेतला तो सिवीक क्लब स्थापन करून की भुरगे आसतना तांकां एज्युकेशन दिवपा खातीर हें आमी करतात. पूण तो म्हणटा ते भुरगीं व्हड जावन शिस्त पाळटा इतली मेरेन रावप आनी तितली मेरेन पुलिसेन कांय करप नाका म्हणून. हांव कितें म्हणटा ताच्या खातीर की आतां जें आसा वायोलेशन जें जाता आमच्या हातून तें कित्याक ट्रॅफीक जाम जाता म्हणून इन्फ्रास्ट्रक्चर हें गरजेचें न्ही. ओके,
तांणी मुद्दे काढला ते साधे की बेजीक शिस्तीचे ते म्हणटा की बाकीचे सगळे जे आसा ताचे खातीर पुलीस काम करतात पण लोकां कडच्यान इतलीच अपेक्षा आसता की ह्यो बेजीक शिस्तीच्यो ज्यो गजाली आसात रस्त्यार पळपाच्यो ती वायोलेशन्स पुलिसेच्या नदरेक हाडून दिवची हातूंत कितें चुकलें तांचें अंग्रेज फर्मान सांगलां जशें हेल्मेटाचें आय डू एग्री विथ हेल्मेट जायत वापरपाक आय एम फॉर हेल्मेट इवन पिलियनानूय हेल्मेट वापरचें सिटी जावं जाल्यार हायवे जावं कारण आमी पयल्या पणजे भितर एक टू व्हिलराचेर ट्युरिस्टान पणजे सिटी भितर मारलेल्यान एक व्हांवताले सो इट इज पॉसिबल आमच्या फोंड्यान म्युन्सिपालिटीच्या फुडल्यान फेटल एक्सिडंट रिसंटली जालो आनी आमचे म्युन्सिपालिटी कावन्सिलरूय तो पोज करता तेंच्या फुड्यान एक्सिडंट जाला बिकॉज ऑफ हेल्मेट सो हेल्मेट हाचेर एक्चुअली अशें हेवूंकूच जायना हेल्मेट वापरप ना वापरप आनी डिबेटूच जावपाक जायना इवन आय वॉन्टेड टू रिक्वेस्ट ऑल पॅनलिस्ट टुडे हांगा सुद्दां की आमी हेल्मेटाचेर चड घुंवया नाका आनी हे करूया नाका हेल्मेटाचेर दर आय एम कमिंग टू सर लेट मी कंप्लीट ऑन हें तुम्ही जशी इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हटलें रोड सेफ्टी हो इज अ बिग ओशन आनी सेंटिनल इज अ स्मॉल थिंग रोड सेफ्टी आमची तर पयशे न्ही गोंया भितर ज्या तरेन चल्ल्या कंप्लिटली आय वूड गीव 100तले ताका 0 मार्क वाय 0 कारण पब्लीकाच्या मदान हें जाता त्रास जाता म्हणून पब्लीक सांगता एक्सिडेंट जालो थंय स्पीड ब्रेकर घाल थंय हें घाल आपले हें सांगतात दे आर नॉट नॉलेजेबल अबाउट रोड सेफ्टी इंजिनियरींग दे आर नॉट नॉलेजेबल अबाउट वेरियस थिंग्स ते सांगता तर PWD जो आसा बिगेस्ट हेतून प्रॉब्लम आसा हो PWDचो PWDचो मनीस आशिल्लो जाल्यार बरें जातलें आशिल्लें PWDचो जसो तांचें जें काम करपाची जी पद्दत आसा न्ही एक झेब्रा असो मारून सोडप त्या झेब्राक थंय स्टॉप लायन आसना त्या झेब्रा कडेन थंय नो ओवरटेकिंग म्हणून हो ड्रायवींग प्रोसेस आसा इट इज एट द सबकॉन्शियस लेवल प्रोसेस आमी गाडी चलयतना म्हणना आतां कोण फुडें येता चल आतां ब्रेक मारूया आतां क्लच मारूया इट ऑल हॅपन्स ऑटोमॅटिकली बेस्ड ऑन द इनपुट्स आवर ब्रेन टेक्स ही इनपुटूच तर मिसींग आसा न्ही झेब्रा आसा थंय सायनबोर्ड ना सो एट लॉंग डिस्टन्स म्हाका कळपाक म्हाजी गाडी कंट्रोल करपाक सो स्पीड मेंटेन करपाक एज पर झेब्रा तो सायनबोर्ड ना फुड्यान पावोन स्टॉप लायन ना सो वेरियस प्लेसीचेर रावता PWDचे सगळ्या बाकीच्या स्टेटींनी खूब डेव्हलपमेंट जाला खूब रिसर्च जाला ऑन रोड सेफ्टी इंजिनियरिंगाक एट इंटरनॅशनल लेवल जशें डेकेड ऑफ एक्शन फॉर रोड सेफ्टी 2010 to 20 50% रिडक्शन वॉज द गोल आनी इट वॉज वर्ल्ड वायड आनी तेणी वेरियस ज्यो हांकां सोल्युशन्स काडलेलीं तेजे भितर आमची केरला राजस्थान वेरियस स्टेटींनी तेणी ग्रावंड लेवल कितें केलां तें म्हाका खबर ना पूण एटलिस्ट तेणी मिनिस्ट्रींतल्यान दिल्लीच्यान जे सर्कुलर येयल्या ते तेणी आपल्या सकयल पर्यंत पावयल्या गरज आमच्या गोंयार जे सर्कुलर येता ते सर्कुलर येवन आमच्या फायलींनी पडटा म्हणून हांवें लास्ट पर्सनली उलोवन केअर करिना पूण लास्ट हांवें RTI घातला तेजे RTIचें लेटर म्हाका आजूच मेळ्ळा म्हाका एक इंटिमेशन मेळ्ळा आजूच म्हाका तर आमचे कडेन आसा गोवा रोड सेफ्टी गोवा स्टेट रोड सेफ्टी कावन्सील आसा मागीर गोवा स्टेट डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कावन्सील 2 आसा रोड सेफ्टी इंजिनियरींग सेल आसा आमचे कडेन सुप्रीम कोर्ट कमिटी आसा आमचे कडेन मागीर म्युन्सिपालिटी लेवलाचेर रोड सेफ्टी विलेज लेवलाचेर रोड सेफ्टी अशें नेटवर्क इतलें बरें आसा पूण तें कितें काम करता पयशात न्ही तुमी सगळे घेवन म्हणजे काम कांय ना हे प्रश्न तुमकां येना फेस येना हांव कित्याक विचारता कारण सादी गजाल ते मागीर रोड इंजिनियरिंगाचो प्रश्न आसूं किंवा लायसन्स ज्या तरेन दिलें वता तो प्रश्न आसूं कारण अल्टिमेटली कितें जाता की त्या प्रोसेसाचेर सदांच आडनदर जाता आनी पुलीस कितें करतात हो सदांच फोकस पॉयंट उरता बट पुलीस कितें करता तो घडये लास्ट पॉयंट आसता ताजे पयलीं आनी खूब प्रक्रिया आसा त्या ब्रेकिंग ऑफ लॉची तुमकां हो प्रश्न पडना नाही बेसिकली सांगप म्हणल्यार पुलीस म्हणटा तो रस्त्यार उबो आसता म्हणटकच ऑटोमॅटिकली नजर अशी जाता की हो गव्हर्मेंट आमचो ही इज द रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ द गव्हर्मेंट तो जेन्ना कितें करता तेन्ना गव्हर्मेंटाच्या नांवान फोकस पुलिसेचेर वता बट हे जे बाकीचे मुद्दे ताणें काडल्या तेय तितले त्रास तुमकां जातलो पयलीं सरान काडला तो मुद्दो पयलीं हातान घेवया की आमी पयलीं डेव्हलपमेंट करया इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करया इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करपाक दीत जाल्यार आमी करतले आतां तुमी पळयलां की आमच्या ह्या पुलाचें काम ऑलमोस्ट कंप्लीट जालें त्या पुलाच्या कामाक आमकां रस्तो बंद करचो पडटा थंय ऑपोजिशन आमी हेवटेन अशें लांब रुटान वचचे ना ऑनमोडाचेर आतां वायडनींग चालू आसा थंय ऑपोजिशन आमी जर तर तुमी आमकां कामूय करपाक दिवचे ना इन्फ्रास्ट्रक्चरूय वाडोवपाक दिवचे ना हाव इट वील वर्क कशें करप समवेअर वी हॅव टू थिंक अबाउट दीस वी हॅव टू स्टॉप एंड थिंक चिंतया की बाबा आमी कितें करता आनी हांव जर तर रावलो
की हे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप जातकच मागीर आमी हे सगळे ना पण एक तुम्ही आर लुजिंग लायफ तुम्ही डे बाय डे ऑन द पण रोड. हो जो ह्यो ज्यो सादी गजाली आज रोड इंजिनियरिंगाच्यो किंवा लायसन कशें दितात हाज्यो हाजो त्रास तुमकां जायना? नाही आमकां ऑन रोड आमकां हे फेस करचें पडटा. तेच म्हणटा. हे आतां तुमी पळय बेसिकली उलयतात बेशिस्तपणा म्हणून, हय ताजेरूय आमी एक खूब चिंतून आतां एज्युकेशन आमी हे सिस्टम चेंज केलें. देर आर अरावंड 1000 स्कूल, 1000 स्कुलान आमी ऑलरेडी इम्प्लिमेंट केलां एज्युकेशन, ट्राफीक एज्युकेशन इन द स्कूल्स. आतां जशें टायम वतलो तसो ताजे रिजल्ट्स मेळपाक लागतले. रिजल्ट मेळपाक लागतले. यू कॅनॉट एक्सपेक्ट इट इन वन डे. कळ्ळें न्ही. सेकंड थिंग इज आज 100 रुपयांचें तूं चलन फारीक करता. थिंग्स आर ओके, थिंग्स आर विथ इन कंट्रोल. अशें म्हाका आयकूंक आयलां देर इज अ बील इन द पायपलायन की ताजे ते हे एमावंट वाडयतले म्हणून. हाव यू वील फेस दॅट सिच्युएशन? परत तुमी रस्त्यार येतले आनी परत झगडटले आमचे कडेन की हे इतले पयशे आमकां भरपाक नाका. दॅट इज नॉट अ वे. इफ यू हॅव डन रॉंग, फेस इट. फेस इट लायक अ मॅन. लायनीन उबे रावतात चलन फारीक करपाक आनी थंय आर्ग्युमेंट घालतात. वी विल नॉट टॉलरेट. एक गजाल म्हाका सांग. म्हाका एक बरो म्हणजे एक बरे फ्रेंडान एक प्रश्न विचारलो की इफ आय हॅव कमिटेड अ वायलेशन, म्हणजे हांवें हेल्मेट घालना आनी हांव एका डेस्टिनेशना वयल्यान दुसरी डेस्टिनेशनाचेर पावता मेरेन 3 वेगळी ट्रॅफीक सेंटिनलांनी म्हजो फोटो काडलो. हय. सो रायट नाव असं जाता की आय एम बींग चार्ज थ्रायस फॉर द सेम ऑफेन्स विच इज प्रॅक्टिकली इम्प्रॅक्टिकल. You How are you handling such kind of You situation? don't consider it that way. Okay. I will give you one तुम्ही more कशें handle situation. करता I'll give you one situation? more situation. हय तुमच्या दारान एक झेब्रा क्रॉसिंग आसा. हय त्या झेब्राचेर एक कोणे तरी वॉयलेटरान हाडून गाडी दवरली. एकटो मनीस येता ताजो फोटो काडटा, तो घेवन वता, दुसरो येता. आतां डेट सेम आसता, टायमींग वेगळो आसता. इट इज अ कंटिन्युअस ऑफेन्स विच इज टेकिंग प्लेस. वी कॉल इट अ कंटिन्युअस ऑफेन्स. These cases are always debated before me. I have already informed everywhere की अशी जर तुमचे कडेन केस आयिल्ली वेर यू फील एकाच ऑफेन्साक 2 नोटीसी गेल्या, 2 नोटीसी गेल्या, 3 नोटीसी गेल्या, ब्रिंग इट टू माय नोटीस. से आतां आमची सिस्टम आसा ती ऑटोमेट जाल्ली आसा. द मोमेंट वी क्लियर दॅट वॉयलेन्स, आतां आमी 4 काय 5 लोक बसल्या पळय तशे 5 लोक बसून दे आर ऑटोमेटींग. लवंदे सराचें एक हांगाच्यान वॉयलेशन वता, सो इट गेट्स ऑटोमॅटिकली प्रिंटेड देर. अशें प्रिंटींग चालूच आसता. सो इट इज पॉसिबल, इट्स अ मशीन. It is possible that the same person is getting challenged 3 times. 3 times, yeah. So this अशें आयलें म्हणटकच the first offence which is there or any one offence for which he has already been challenged, he will not be challenged again for that. But ती व्यवस्था तुम्ही जाग्यार घाल्या. it has to be brought to my notice. सांगपाक जाय. सांगूंक जाय की आमकां हें मुखाट्याने भरून असो अन्याय सहन करून वचनाका. एक अनेक जो इश्यू आसा ताचेर हांव आंगले बाबाक चड त्रास दिवचो ना, कारण तो पॉलिटिकल इश्यू. आनी आमी फाटले 10-15 दीस पयला की पॉलिटिशियन सद्याक ट्रॅफीक सेंटिनलाचेर उलोवपाक लागले. आनी आमचे पॉलिटिशियनाक एक खूब वायट संवय आहा ती म्हळ्यार लोक तांचे म्हऱ्या पावले इवन चुकीची गजाल घेवन जाल्यार ती चूक म्हूण लोकांक सांगप ना, जाल्यार ती चुकीचेर पांगरूण कशी घालप हाजेर विचार करून मागीर पुलिसेक फोन करप. ही गजाल तुका जाणोवपाक लागल्या एक पत्रकार म्हणून की आमचे पॉलिटिशियन ह्या स्किमीचेर सुद्दां तांचे आर्ग्युमेंट जे आसात ते दिलीप बाब जसं करता किंवा लवंदे बाब जसं करता तसं स्टडीड कांयच ना. लोक दारां येवन कागाळ करतात म्हणून तुगेले ट्रॅफीक सेंटिनल स्किमीक विरोध करप ही गजाल जाता काय जायना? हय जाता. तुमी दाखयल्ली टीव्हीचेर. आमी दाखयली ती बरोबर. मडगांवां कारणूच सोदता ताची. मडगांवां विरोध जालो. तो दिगंबर कामत आशिल्लो हें घेवन. पूण कशें आसा पॉलिटिशियन जावं किंवा लिडर जे आसा खंयचे की लोक ज्या पद्दतीन लोकांचो जो कल आसा त्या कलान रावपाची एक संवय. हांव अशें म्हणटा लोकांनी समजून घेवपाक जाय बाबा कल हो कायद्याच्या भायर आसपाक शकना न्ही लोकांचो. एक्झॅक्टली. आनी ती इम्प्लिमेंटेशन ती वील पावर आसपाकच जाय. ते जावचें ना जाल्यार ना. तेमकां वायट दिसतलें म्हण ती स्कीम बदलली, हेमकां वायट दिसतलें तें कितें केलें ते बंद हें हाडल्यो आमी प्रेशर वापरलो आनीक डिपार्टमेंटान सांगलें ती ना ती बंद करात हें करात. तशें जाल्यार म्हणजे सुदारणा जातली कसली शिस्त केन्ना लागतली आमकां. तें खरें म्हणजे लिडर जे आसता तेमच्यांनी लीड घेवपाक जाय अशें हितून त्या बाबतींत. आमकां नेमकें उलटें उलटी जावपाक जाय. जाणवना ही गजाल. तुमी आतां हें करतना तुमी सुरवातच केली इवन लवंदे बाबान सुरवात केली. आमकां कॉन्सेप्टाक विरोध ना, कॉन्सेप्ट बरो आनी तुमी ताजे भोंवतणीचे बाकीचे मुद्दे मांडले जाका लागून ही स्कीम चड इफेक्टीव जावपाक शकता. हांव जेन्ना राजकारण्यांची भाशा आयकतां तेन्ना म्हाका असली कांय दिसना. एक नागरीक म्हणून तुमकां त्रास जायना हाजे?
जरूर जाता राजकारणी जे तरेन उलयता ते आपले खंय तरी वोट बँक बॅलन्सिंग करता आमी जेन्ना अपोज करता GRSF अपोज करता तेन्ना आमी आमचो अपोज हो वेगळो आमचो अपोज हो आमी लोकांक जी नॉलेज ना ती सांगपाक पळयता फॉर एग्जांपल आंगले सरान सांगलें कितें तुमचो सगळ्याक विरोध पब्लिकेचो विरोध की इन्फ्रास्ट्रक्चराक विरोध पब्लीक आपल्याक त्रास जाता तो विरोध करता पूण कशे तरेन विरोध करप टेक्निकॅलिटीज दे डोंट नो द टेक्निकॅलिटीज वी नो टेक्निकॅलिटीज सो आमी सांगपाक प्रयत्न करता फॉर एग्जांपल एक फ्लायओवर जाता एक कसलो रस्तो जाता देर इज समथींग कॉल्ड एज स्टँडर्ड्स आसा वेगळे वेगळे सेफ्टी इन वर्क झोन IRC 55 म्हणून एक स्टँडर्ड आसा वीच इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द टेंडरा भितर प्रोविजन करपा जाय हें सगळें जें केल्लें ना आतां एक फ्लायओवर जाता तेणी वर्क झोन सायनेजीस लावपाक जाय सर्वीस रोड सगळें कितें कितें करपाक जाय हें कांयच करिना हो पयसो कॉन्ट्रॅक्टर सेवींग करता तो कोणा खातीर सेवींग करता कित्याक खबर ना हो सेवींग करता लोकांक त्रासान घालता तेन्ना नॅचरली लोक राग जाता वेल डिफायन्ड स्टँडर्ड आसा रोड मार्किंगाक IRC 35 म्हणून स्टँडर्ड आसा सायनेज तुम्ही म्हणटात पॉलिटिशियन्सांचो जो विरोध आसा ताचो आनी ह्या स्टडीचो कांय संबंध ना तुमकां त्रास जायना फायनली आणि सांगला एक की गोंयान जर पळयत आंगले बाब तुमी म्हणटाले की आमच्या हातून 2 व्हिलर्स जे जाल्यात हे बाकीच्या हातूंनी नेशनांनी इतले ना कारण थंय पब्लीक ट्रान्सपोर्ट जो आसा तो सारको इफेक्टीव आसा सो आमकां 2 व्हिलर्स फोर्सफुली गोवोरमेंटान घाला अशें आमचें मत कारण 2 व्हिलर्स एक्चुअली गोवोरमेंटाक सर्वीस करता म्हणजे थंय येवन आपलें हें करून ते सर्वीस दिता अशें आमी मानता 2 व्हिलर्साक टार्गेट तुमी म्हणटा की पब्लीक ट्रान्सपोर्ट जर चड इफेक्टीव आशिल्लो जाल्यार रस्त्या वयले ट्रॅफिक ऑटोमॅटीक कमी जाता आशिल्लें हय एक जालें दुसरें आनी एक आसा तातूंय एक सांगपाचें म्हणजे हे लोक ओपोज करता म्हणटा पळय ते म्हाका आतां दिसना एक्चुअली लोक आतां सोंसतात हें इन्फ्रास्ट्रक्चर जें जाता तें पळोवन लोक सोंसून फुडें वता की हें जात न्ही एक दीस आनी बरे दीस आमकां येतले म्हणून लोक आतां पयर रस्त्याचो ओपोज केलो तुमी 14 किलोमिटर तांकां तुमी हाजें कॉन्ट्रॅक्टराचें पळयना कॉन्ट्रॅक्टराचें क्लॉजान आसा तशें कॉन्ट्रॅक्टरान विदावट हें तांणी घालपाक जाय थंय सगल्यो सेफ्टी मेजर्स घेवन तुमी कॉन्ट्रॅक्टराक हेल्प करपाक ती 14 किलोमिटर जर हें करता लोक कशे ओगी रावतले ओके म्हाका फायनल तुमी गजाल सांगात की पॉलिटिशियन जेन्ना अशी उलयतात तेन्ना एक पुलीस ऑफिसर म्हूण तुमकां कशें दिसता आनी म्हाका दिसता की पॉलिटिशियनांनी आमकां सपोर्ट करपाचो ही स्कीम फुडें व्हरपाक आमकां ऑपोजिशनाचे आमकांय खूब त्रास जाता कळ्ळें न्ही आमकां इवन प्रेसान खूब फावटी आमकां लेटर्स येतात ताजेर आमी रिबटलूय दितात पूण म्हाका दिसता म्हाका लोकांचें कॉपरेशन जाय ही स्कीम फुडें व्हरपाक दीस इज नॉट अ बॅड स्कीम इट इज वर्कींग वंडर्स ऑलरेडी तुमकां सांगलें हांवें एका वर्सा भितर 21% आमचे एक्सिडेंट सकयल देंवले ऑलमोस्ट 60च्या की वयर जीव वाचले एंड इट इज द रायटिंग ऑन द वॉल हें हांव लिपोवंक शकना किंवा तुमी दोळे बंद केले म्हणून वी कॅनॉट डिनाय द फॅक्ट बरोबर सो दीस इज हॅपनिंग इफ वी इम्प्लिमेंट दीस एंड वी इम्प्लिमेंट इट प्रॉपरली थिंग्स वील इम्प्रूव हांव इतलें ना म्हणजे वेळ सारको सोंपला हांव इतलें थांबता पूण म्हाका एक गजाल सामकी सांगचेशी दिसता की हांगा पॅनलाचेर जितले मनीस आसात तांणी खूब वॅलीड पॉयंट्स केल्यात आनी हे जेन्ना वॅलीड पॉयंट्स जर सरकाराचे जर कानार पडटा जाल्यार ते तांणी मनार घेवपाची गरज आसा कारण एक पागीन सांगलें तशें की हें पयलीं करया मागीर बाकीचें करया हें करचे पयलीं दोनूय गजाली सायमल्टेनियसली वचप गरजेच्यो शिस्तीच्या दृश्टींतल्यान त्याच बरोबर लोक दारां येवन बसतात आनी तालाव पडलो म्हणून कंप्लेन करतात म्हणून स्किमीक विरोध करप इतली तुगेली पिशेपणां आनी फालतूपणां आमच्या राजकारण्यांनी करची न्ही इतलेंच हांव मागतां कारण इव्हेंच्युअली जेन्ना कोणाचो रस्त्यार जीव वता ताका फक्त तो चलोवपी किंवा मुखाल्ल्यान येवपी किंवा ताजी फामिलीकूच लागना जाल्यार एक समाज म्हण ताचे सगळ्यांक आमकां दुख्ख जावपाक जाय आनी आमची जबाबदारी ही आमकां भानूय आसपाक जाय ती जबाबदारी पॉलिटिशियनांनी विसरची न्ही आनी चड अभ्यास करनासतना उगीच विरोध करपाच्या भानगडीत पडचे न्ही हांगा एक्सपर्ट बसल्यात तांचे मुद्दे तुमी आयकल्यात ते मनार घेवन जर चड सिरियसली काम केलें जाल्यार म्हाका दिसता विरोधा परस चड रिजल्ट मेळटले इतलेंच सांगता आनी थांबता थँक्स अ लॉट तुमी आयले इतली बरे तरेन मतां मांडली पळयत रावात नमस्कार